नवा जुवारी पूल 29 डिसेंबराक नागरिकांचे सेवे खातीर रुजू जावपाक सज्ज जाला, पूण त्यान पयलीं गोंयकारांक हे पुलाचेर भोंवडी मारून एक बरो अणभव घेवपाची संद मेळटली। 25 ते 28 डिसेंबर मजगतीं हो पूल लोकां खातीर उक्त आसतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। पयलीं ह्या पुलाचें उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हस्तुकीं 26 डिसेंबराक करपाचें थारायिल्लें, पूण गडकरीचे वेळापत्रकाक लागून हाचें उक्तावण 29 डिसेंबराक फुडें धुकल्लें। त्या पयलीं लोकांक सांजे 5 ते 8 वरां मजगतीं ह्या पुलाचेर भोंवडी मारून फोटोग्राफी करपाक मेळटली, पूण सद्याक वाहनां ह्या पुलाचेर व्हरपाक मनाय केल्या। लोकांनी चलोन ह्या पुलाचो आस्वाद घेवचो। नातालाच्या निमतान नवे जुवारी पुलाचो एक खाशेलो अणभव घेवपाक हांव गोंयकारांक आमंत्रीत करता, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जुवारी ब्रिज हो लोकांची एक उत्सुकता आसा, केन्ना सुरू जातलो सो दॅट माननीय आमचे नितीनजी गडकरी हांच्या हस्ते येता त्या 29 तारखेची सांजचो 6 वरांचेर ब्रिजाचे फर्स्ट फेजीचे उक्तावण आमी करपाचें आसा। बट ताज्या पयलीं सगळ्या लोकांक एक क्रिसमसाच्या निमित्तान आनी लोकांक ह्या ब्रिजाचेर येवन सेल्फी घेवपाक म्हण किंवा पळोवपाची एक जी लोकांची उत्सुकता आसा, ज्या पद्दतीन अटल ब्रिज लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात एन्जॉय केल्लो, त्याच खातीर होय ब्रिज आमी फाल्यां 25 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत सांजचो 5 पासून रातचो 8 पर्यंत लोकां खातीर ओपन करता। लोकांनी मेन रोडा वयल्यानूच येवपाचें दोशी वाटेंतल्यान आनी ब्रिजा पर्यंत बॅरिकेटींग आसतलें, दोशी सायडींतल्यान थंयसर तेंच्या गाडयो थंयसरूच पार्क करच्यो आनी परत रिटर्न तशेंच वचपाक जाय। मेन ब्रिजाचेर लोकांक फक्त चलपा खातीर अवेलेबल आसतलो, फोटो घेवपा खातीर अवेलेबल आसतलो। लोकांनी कसलीच गर्दी न करता म्हणजे येवन ब्रिज पळोवपाचो आनंद जो आसा तो घेवचो, सेल्फी घेवची। त्या निमित्तान खूब लोकांक ब्रिज जो पळोवपाक जाय आनी क्रिसमस आनी हॉलिडेच्या निमित्तान खूब जाणांक ह्या ब्रिजाचेर येवपाची संद ही पयलेच फावटी, ताज्या उपरांत ब्रिजाचेर चलपाची संद मेळची ना, ब्रिज वयल्यान पळोवपाची संद मेळची ना। एकदां ट्राफीक मुवमेंट सुरू जालो काय पॉसिबल ना, म्हणून सगळ्या लोक आग्रहात्सव आमच्या सगळ्यांनी, आमची युवा मोर्चा सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की ह्या ब्रिजाचेर आमकां लोकांक पळोवपाची संद मेळची, म्हणून आमी हो ब्रिज जो आसा हो फाल्यां 25 तारीख सांजच्या 5 वरां पासून रातच्या 8 वरां पर्यंत 25, 26, 27, 28 अशे 4 दीस लोकां खातीर ओपन करता। लोकांनी ताचो आनंद घेवचो। इनॉग्रेशन 29 तारखेक सांजचे 6 वरांचेर गडकरीजी ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।